जेजू हालेलुया एरगावन तुका जेजू महिमा तुका जगलाव तुका जेजू बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अद्यापाचे उतार जुवांव सवांजेल 16वा अध्याय 20 आणि 9 तन 30 आणि 3 मुसर. तर जॉन चॅप्टर 16 वर्स 29 to 33. तो बोलताच्या सिसांनी म्हळे आतां जाल्यार तूं वापरी नासतना स्वस्त उलयताय. सकट संगती तूं जाणाय. कोणेय तुका सवाल करची गरज ना म्हणून आमकां समजता. देखून तूं देवातावन आयलाय म्हणून आमी सत म्हणटा. जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सत म्हणटात गे. फुडें येवंक आसच्या येदोळ आयलेल्या त्या काळा विशयन सांगता आयका. तो येतच तुमी समेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापल्या वाटेन शिंपडोवन वयतल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सवय आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. आज जेजू शिसा लागीं सिदा उलयता. ओपारीने उलयना, पूण ओपारीने उलयल्यारय शिसांक मागीर तो समजून दितालो, बरें करून सांगतालो. थोड्यो संगती बियाची ओपार आनी खंयच्यो ओपारी मागीर येवन जेजू तांकां सविस्तार ओंपी म्हळ्यार कोण, ओंपतलो कोण, लुंवतलो कोण, आनी मेरेर पडलेले बिये बरी कोण, कटपार पडलेले बी कोण, आनी प्रत्येक जावन कांट्या जडखुरांनी पडले बी खंयचे पूर संगती जेजू तांकां समजयता. आनी आतां तो संवसाराचेर जैत व्हरतलो म्हूण सांगून स्पश्ट सांगता. म्हळ्यार त्याच्या मरणा विशयन, त्याच्या कश्टा विशयन स्पश्ट तो सांगता. पूण आपोस्तलां सांगतात पळय, सकट संगती तूं जाणाय. तो देवाचो पूत सर संगती ताका कळीत आसचेत. कित्याक म्हळ्यार बापान सगळें ताका कितें सांगलां तें संवसाराक ताणें दिलां. बापाची वळख करून दिल्या. बाप कोण म्हूण आमकां सांगला, बापाचो मोग आमकां. देखून फिलिपान विचारल्या वेळार आमकां बाप दाखय म्हूण सांगल्या वेळार ताणें सांगलें इतलेंच, जोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. देखून आज ह्यो संगती आज आमी मतीन धरया आनी जेजू प्रत्येक जावन सर संगती कळीत आसात. आदलें घडिल्ल्यो आतां घडच्यो आनी मुखार कितें घडोवंक आसा सर संगती जेजू कळीत आसा. कित्याक बाप हर एक संगती जेजूक कळीत करता. आनी जेजूक सर संगती कळीत आसात कित्याक बापा सांगता जेजू आसा. आनी ते बापा तावन घेतलेलें कितें जेजू सांगलेलें तें सगळें आतां पवित्र आत्मा आमच्या उगडा साकारता. आनी आमकां परत परत जेजूची जिणी, जेजूचे कश्ट, जेजूच्या कश्टां तो पाशांव नियाळूंक आमकां आदार दिता. आनी जैते बोन जावच्या पयलें सिसांक तो सांगता पळया, तुमी सकट त्या दिसा आपापल्या वाटेन तुमी शिंपडोवन वयतल्यात. कोणूय जेजू सांगता नातलो. पयसल्यान इल्लेशे पेद्रून तसो पाटलाव केलो. मागीर जेजूचे सांगत आसलो जुवांव आनी मरी माय मात्र म्हूण सांगता आनी थोड्यो स्त्रियो. पूण सरसीस ताचे ताण पळापळ घेतले. ताचे थंय लागीं येवनात. पेद्रूय आयलो पूण 3 पटी नगार केले. मागीर तोय पळापळ घेतले. तोय गेलो थंय तावन जेजूच्या कुर्सा वाटेक. तो ताचें पयन ना पेद्रूचे. देखून थंय आसली मरी माय आनी जुवांव दोगां ताचो पाटलाव करताली आनी जायत्यो स्त्रियो ताचो पाटलाव करताली. आनी ह्यो संगती आमच्या आज मतींत येता आसतना म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. हें पुरो तांकां उगडापें जालें केदाळा. जेजू जिवन जावन तांकां एमावसाच्या वाटेर दिश्टीक पडटना, मगदलेनाच्या मरयेक वचून दिश्टीक पडटना ह्यो पुरो संगती सांगतना तांकां तें पयलें जेजून सांगलेलें मागीर उगडा साकयलें. जेजून समज सारकें नेमाने सांगता देवाचें उतर. जेजून तांची मोत विकास केली. विकास म्हळ्यार इल्लेशें तांचे नॅरो मायंडेड आसली ती विकास केली. सगळ्यो संगती जेजून सांगल्यो तांच्या मतीन येवचे बरी तांकां उजवाड दिलो. तांचे उजवाड दिलो. स्वास फुंकलो. सर्गींच्या कालच्या दिसा जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्त आमी आचरण केलें. तो चडून वेच्या पयलें तांचे स्वास फुंकता, तांकां पवित्र आत्मा दिता, तांचे मोत विकास करता आनी सगळें ताका दिवन तो सर्गींच्या राजाक सोडून वता. देखून संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. खंत बेजारांतलो मनीस ह्या संवसारांत आसतलीच म्हणटा. कित्याक सोमयान
पूण म्हणटा धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां आनी तुमी ह्या संवसाराचेर जैत व्हरतल्यात. कोण जेजू सांगता जी येता, जेजू सांगता आसता, तो संवसाराचेर जैत व्हरता. खंयच्या वायटाचेरय तो जैत व्हरता. खंयच्या ताच्या जावं ती ताका सलवणी येवं दी, निरासपण येवं दी, पिडाशिडा येवं दी, आनी खंयची रिणाच्या भारताचेर तें पडोवन दी, ताचे तावन तो जैत व्हरून जाताच. कित्याक समिताचें सांगता आसतना हांगा म्हणटा पळय जेजू, हांव एक सुरो न्हय, बाप म्हजे सांगता आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. आमचे सांगता जेजू आसा देखून आमी कोणी एक सुरी न्हय. मस्त जाणांनी सांगचें आसा हांव आतां एक सुरीन तुजी येता म्हणून. तर देवाक ती वळखना म्हण जाली न्ही. देवाक वळखता जाल्यार ती कोणीय ह्या संवसारांत एक सुरीन जिवंक जायना. बाप म्हजे सांगता आसा म्हणटा जेजू. तशें जेजू आमचे सांगता सदां काळ आसता, सदां नीत आसता आनी हर एका घडये तो आमचे सांगता आसा. कित्याक आमी कोणीय एक सुरी न्हय. कित्याक देवान आमचे खातीर ह्यो पुरो सडवणेची वाट ताणें उक्ती केल्या जाल्यार, जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी भरलो जाल्यार, देवाचें उतर आमकां ताणें दिलां जाल्यार, तसो अर्थ समज कृपा आमकां दिल्यार आमी खंडीत एक सुरी न्ही ह्या संवसारांत. जो कोण एक सुरी म्हूण सांगता, एक सुरी जी येता म्हणटा, ह्या तांकां देवाचो अनुभव जावना म्हणून अर्थ. जेजूचो मोग तांच्या काळजांनी उदंड मापान बरोवन ना म्हणून अर्थ. ह्या देवाच्या उतराची समजणी तांच्या जिवितांत ना म्हणून अर्थ. देखून ते तशें उलयता जावंक पुरो. पूण तांकां कळीत ना देव तांच्या सांगता जी येता म्हणलें. देवची येता ती कशें उलोवन एक सुरी म्हूण सांगल्यार देव तांच्या सांगता आसा खंडीत जावं. देखून आमी कोणीय एक सुरी न्हय. कित्याक देव आमच्या सांगता आसा. कशें जेजू सांगता हांव एक सुरो न्हय, तुमी म्हाका सगळ्यांनी सांडून गेल्यार जावंक पुरो, म्हाका एक सुरो केलो जावंक पुरो, पूण हांव एक सुरो न्हय. बाप म्हजे सांगता आसा. कितलें व्हरतें एक उदाहरण गे सोमयाचें. देव आमचे सांगता आसा. देखून ताका जेजून सांगलें पळय, जल्माच्या आदींत जेजूच्या विशयान प्रवाद करून सांगलें, ताका इमानुएल म्हणटले. म्हळ्यार देव आमचे सांगता. तो आमच्या सांगता सदां काळ आसा. परमेश्वरांत आमी पळयतना आमच्या बगलेन आसलो, आमच्या सांगता आसलो. आज जेजू आमच्या भितर आसा. आमच्या बगलेनी ना, आमच्या शेजाराय खंडीत आमच्या भितर आसा, आमच्या जिवितांत आसा. आमच्या जिवितांत तो जियेता. देखून आमी एक सुरी न्हय, आमी सोमयाची. आमी सोमयाची जावन आसतना एक नितळ जिणी, निर्मळ जिणी, माये मोगाची एकवटाची जिणी, कटमान सोडदरीची जिणी, बक्षाण्याची जिणी जिवंक फुडें सरया आनी खंडीत जावन देवाच्या उतराचो अर्थ समजून काण घेवन देवा सांगता आमी जिवंक फुडें सरया आनी देव आमचे सांगता जियेता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशें जेजो. भगवंती मरिये देवाच्या माय, आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.